कमेंट केला की सांताक्रूज सीट आसा तर ह्या फावटी आमी बीजेपीक जिखोवन हाडटलेच म्हणटा ते. सो तुमी कितें म्हणटा? कारण एक टायमाचे अजुनूय सुद्दां गेल्या फावटी सुद्दां काँग्रेस जिखले. सो तुमी कितें म्हणटा? म्हाका खबर ना बाबूश ज्योतिशी बी जाला काय म्हणून. गाय तो बीजेपीचो अध्यक्ष जाला काय म्हणून. गाय तो बाबूश अशें म्हणपाक सोदता की थंय रुदॉल्फ जिखतलो म्हणून. हांव खात्रेन सांगता तुमकां ह्या फावटी ह्या तालुक्यान काँग्रेस पक्ष तालिगांव, पणजे, कुंभारजुआ, सांताक्रूज आनी सांत आंद्रे ह्यो सगळ्यो सीट काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जिखतलो हें खात्रीन सांगपाक शकता. बाबुशान पयलीं आपले तालिगांव आनी पणजे कितें आसा तें सांबाळपाचे प्रयत्न करचे. पयलींच सांगून दिता दोनूय कडेन तोय हरतलो आनी तेगेलो जो कोण फॅमिली, कारण ताणें 2 फॅमिली राज करून 2 ऑलरेडी घेतलेले आसा. तो आतां तिसरो सांताक्रूजूय वचपाक शकता. म्हणजे त्यो फॅमिली राज्या भितर आतां दोनावयल्यान आतां हेजे मुखार 3 जातल्यो. हे बीजेपीचे जे लिडर 2012 काँग्रेसीक फॅमिली राज करून हें करताले तेणी हेजेर उत्तर दिवचें. आतां दोनांतले ते 3 बाबूश फॅमिलीक दिवपाक सोदतात जाल्यार तेणी तें सांगचें. पणजे तुमी कॉन्फिडन्स आहा सारके तुमी जिखतलेत म्हणून काँग्रेस? आमच्यो स्ट्रॅटेजी पणजे खातीर एक वेगळी चालू आसा आनी त्या हेतून आमकां नेमकी खात्री आसा की पणजे बीजेपी जिखचे ना. बट कॅन्डिडेट कोण आसा तुमच्या कडेन इतलो स्ट्रॉंग पणजे? हांव इतली खात्रीदायक सांगपाक शकता की पणजे बीजेपी जिखपाना. उत्पल परिकाराक बी तुमी अप्रोच करतले? कोण येतलो, कितें जातलें, थंय कोण कॅन्डिडेट आसतलो आनी कितें जातलें तें जेन्ना इलेक्शन एनावन्स जातली तेन्ना कळटली. पूण आमचें टार्गेट हें आसा की पणजेन बीजेपी जिखचे ना. कितके म्हयने पयलीं तुमी कॅन्डिडेट अनावन्स करतले? आमी ऑलरेडी आमचे एलओपीनूय सांगलेलें आसा, आमच्या इन्चार्जानूय सांगलेलें आसा. ह्या फावटी नक्कीच आमी इतलो वेळ दितले कॅन्डिडेटाक की तेजे हाऊस टू हाऊस 2 ते 3 रावंड करपाक तो कम्फर्टेबल आसतलो. आनी अलायन्साचेर तुमचें खंय पावलें कितें? अलायन्साचे आमचे Talk टॉक जाले ऑलरेडी चालू आसात. गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष गोंयान आशिल्लो तोय आयिल्लो आसा. सो काल ऑलरेडी आमी तांकां मॅसेज दिल्ली आसा की मेळपाची. आम आदमी पार्टीच्या अध्यक्षा कडेनूय हांव पयर उलयल्लो आसा आनीक विरेशा कडेनूय आमी टचान आसात. सो आमी जाता तें आमी सगळे प्रयत्न करतात सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्मार हाडपाचे. जॉईंट मिटींग बी तुमचे केन्ना जावपाची आसा ह्या विकान बी? स्लोली जातली. ओके, थँक्यू. सर अशें आयकपाक येता विरेश काँग्रेसान येवपाचा म्हणून. सद्याक ते काय आमी सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक एकटे हाडपाचे आमचे प्रयत्न चालू आसात. जे आमकां वयता थंय लोक सांगतात की तुमी सगळे एक जावपाक जाय. सो आमचे प्रयत्न आसा सगळ्यांक एक हाडपाक. ना काँग्रेस पार्टीन येवपाचा म्हणून विरेश अशें उलोवप जाता? ना, सद्याक तर तशें कांय प्रपोजल आमचे कडेन ना आनी आमी तांकां कांय दिल्लें ना. आनी मांद्रे एक अशें आयकपाक येतालें की जीत आरोलकर तुमच्या वांगडा उलोवप चालू केला म्हणून. अशें कितें आसा? थंय जीत आरोलकरान थंय आमदारा परस ब्रोकर जावन चड काम करता आनी थंय जितलोय अत्याचार सद्याक मांद्र्यान चालू आसा तो जिता खातीर चाललो आसा. आनी असले जे आमदार आसात जे लोकांचेर अत्याचार करता, गोंयचेर अत्याचार केला आनी जे गोंय विकपाक सहभागी आसात तांकां आमी काँग्रेस पक्षान तशें स्थान मेळचें ना. अप्रोच जाल्यार एंट्री दिवचेच ना तुमी? ना, असले हांकां आमकां बरी टोटल न्यू टीम हाडपाक जाय. जे हेजे मुखार जे डिफेक्शनूय करचे ना, कारण जे डिफेक्शन करपाचे आशिल्ले ते ऑलरेडी करून काबार जाल्ले आसा. आतां आमची पार्टी सामकी निवळ जाल्ली आसा, शुद्ध जाल्ली आसा. आनी जे कोण घाण आशिल्ली, जे कोण डिफेक्शनाक करपाचे आशिल्ले ते सगळे गेल्ले आसा. आमचे कोण लिडर व्हडलेशे उरलेले ना. आतां उरले ते आमचे सगळे कार्यकर्ते जेंकां आमी मुखाल्या असेंब्लीक आमदार करतले. गेल्या इलेक्शनाक सुद्दां सगळ्या हेंच्यांनी आमदारांनी सगळे कडेन देवळांनी वचून चर्चींनी वचून सोपूत घेतलो. तरी आसतना ते गेल्यात थंयसर. ह्या फाटी कितले तुमकां जे खात्री? पळय घाण आशिल्ले आनी जे पळय ते सगळे घाण म्हणटात न्ही गेल्या ते. सगळी गेली ती क्लियर. जे देवाक फुटोवपाक शकतात ते लोकांक फुटोवपाक कितलो टायम?
नाही ह्या फावटी समज झाले सुद्धा कॅन्डिडेट तुमच्या येले सुद्धा जाल्यार नेक्स्ट गेल्या फावटी जर जाला तशें जावपाक तशेंच ना. जालें. तेका लागून तुमी न्ही, कितें जे करता? वचपा आशिल्ले ते ऑलरेडी गेले वचपा सारक्यान लोक उरलेले ना. guarantee कितें आसा म्हणटा तुम्ही हे समजा एक जाण गेले, पणजे 100% वचचे ना. पण आता कशें म्हणटा तुमी? असले कॅन्डिडेटांक आमी एनकरेज न्हू, करता. आमी खुबशे पयले फॉर एक्झाम्पल म्हापसा सुधीर पयलो किंवा धर्मेश सगळ्यांनी एक कॅन्डिडेट 4.5 वर्सां गायबूच आहा. जे पडले इलेक्शन त्याच्या उपरांत येवंकूच ना. सो फाल्यां परतून तिकेट दिली आनी ते जिखले जाल्यार ते रावतले कितें गॅरंटी की 4.5 वर्सां ते येवंक ना काँग्रेसात खंयच्याच प्रोटेस्टाक ना पिसीक ना. जावपाचें अशें हेजेर भविष्यवाणी तुयी करपाक शकना हांवूय करपाक शकना. मुखार कितें जावपाचें आसा आनी कोणाक तिकेट दिवपाचें आसा पण तें मागीर म्हाका सुद्दां खबर ना. डिफेक्शन जावचें ना म्हणून हेजेर लोकांचो कसो म्हणून विश्वास तुमी हें करतले? जे डिफेक्शनाचे प्रोन आशिल्ले जे डिफेक्ट जावपाक शकताले असले सगळे जे हे आसात जे लोकांक फुटोवन देवांक फुटोवन आपल्याक विकले ते सगळे लोक काबार जाल्ले आसात हितूंतल्यान काँग्रेसींतल्यान. काँग्रेसींक सारके आतां फक्त येयल्या ते न्यू लिडर्स सगळे यंग लिडर्स आनी यंग लिडर्सांक आमी आयडियोलॉजिकली स्ट्रॉंग आसात ते कारण ते आमच्या कॅन्टरांतल्यान ह्या फावटी नवीन युथ कॅन्डिडेट आसले चड तुमचे. चडशे युथांक आमी प्रमोट करतले जे डिफेक्शनाक लाज भरता. आमचे 3 आमदार उरले न्ही जे आमी नवीन हें दिल्ले 3 तितूंतले 3 आमदार डिस्पायट कितल्यो ऑफरी 20 कोटीचे 25 कोटीचे 30 कोटीचे ऑफर येवन सुद्दां 3 आमचे आमदार एल्टन युरी आनी काल्लूस ते उरले न्ही पक्षान. ते सगळे गेले ना न्ही तितून भितर ते गेले ना. सो आमी ते 3 आमदार बाकीचे सगळ्यांक आमच्या लिडरांकूय ग्रूम करतात आनी तेणी एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा. पूण वायट परिस्थितीन सुद्दां आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावल्यात. ती आसतना सुद्दां तेणी सरकारा कडेन खंबीरपणे फायट करता. हे एक नवीन लिडरशीप आमी ह्या तरेची बिल्ड करतात. विश्वजिताच्या अगेन्स्ट खूब टीसीपीच्या अगेन्स्ट खुबशे आतां प्रोटेस्ट चालू आसा विश्वजिता उड्या उड्या म्हणून. तुमचो वाळपय सीट कितें म्हणटा? तुमचो कितलो स्ट्रॉंग आहा तो वाळपय? वाळपय आमची एक नवीन एंट्री आयज जावपाची आसा. मिलिंद प्रभू आयज आमच्या पक्षान रितसर प्रवेश करतलो तेज्या असंख्य फॉलोवरांक घेवन. आनीक खात्री आसा की ह्या फावटी वाळपयचे बरोबर 70 आमी पार्टी उभारी मारतली. वाळपयक बीन कितें डिफरंट हें आसतलें तुमची पणजेक आहा ती स्ट्रेटजी? आमकां वाळपयन सिस्टमांतल्यानूच आमकां आमच्या सिस्टमांतल्यानूय बीन आनी भायल्या सिस्टमांतल्यानूय बीन आमकां खूब मदत येवपाची आसा. आमी त्या मदतीचें आमी स्वागत करता. भायले म्हणल्यार खंयचे साखळेंतल्यान कशें कितें? खंयच्या सिस्टमांतल्यान आमकां मदत येता. आमगेल्या कॅन्डिडेटाक जेन्ना मदत येता ती मदत आमी ना म्हणना. कोणूय मदत करता तेन्ना. सो थंयसर सुद्दां काँग्रेस सीट येतलो म्हणटा तुमी? विश्वजीत पडटलो ह्या फावटी? ह्या फावटी वेगळें चित्र सगळे कडेन जावचें आसा. ज्या लोकांक 70च्या लोकांक आतां कळटा की आमकां हे घराणीशाही जी आसा ती काबार करपाक जाय आनी थंय लोकशाही हाडपाक जाय. आयज 70क हो नारो सारको क्लियर जाल्लो आसा. घराणीशाही खंय तरी काबार करुया आनी लोकशाही हाडुया. ज्या कारणान लोक आपल्या आमदारां कडेन अशें करून उरला. अजुनूय तांकां वचोन जमनीर वचोन तेजे मुखार अशें करून रावपाक पडटा. तें खंय तरी लोकांचे स्वाभिमान आज जागो जाल्लो आसा 70कारांतलो. 70कार कितले तेंप अशें करून रावतले. मान भावगान मुखार वयतले ताट मानीन उबे रावतले ते आनीक ते एक तेंचो अशें एक बदल हाडपाचे तेंचे भितर सुरू जाल्ले आसा. ते तुमकां इलेक्शन जातकर क्लॅरिटी मेळटा. 2027 काँग्रेसान कोणूच डिफेक्टर आसना म्हणटाले. हांव तुका खात्री लायक दिता न्ही ते डिफेक्ट जावपाचे लोक उरलेलेच ना आतां. एक प्रश्नच येवपाना. आमी मॅक्झिमम कॅन्डिडेट आसतात मॅक्झिमम आमी तशें कोटा फिक्स करना कोणाकूच. जंय शक्य आसा जंय मेळटा तितले महिलांक दिवपाचे आसा. तुमगेले सुद्दां कोणी आसल्यार बरी कॅन्डिडेट महिला कॅन्डिडेट प्रमोट करपाक. आणि दुसरं एक ST कम्युनिटीर आता एक धनगर समाजाचो एक मेळावो जालो काल की ST कम्युनिटी आमकां ती हे दिवना दर्जा दिवना म्हणून. कितें पळयता तुमी धनगर समाज? BJP ही बहुजन समाज विरोधी पार्टी. ह्या पक्षान प्रत्येक फावटी बहुजन समाजाक फटयला. तांकां दिसता अजुनूय बीन बहुजन समाजाक ते फटोवपाक शकतात. पूण आयज बहुजन समाजाचो भुरगो शिकला तो विचारवंत जाला आनी BJP त्या तरेन तांकां फटयता. ते न्यू जनरेशन जे आसा बहुजन समाजाचें ते जावं ST SC OBC हांकां आतां कळटा
हे कशें करून फटयता ते आज ST रिजर्वेशनाचो गाजर हाडलो फुडें हांव परत खात्री लायक सांगता की ST रिजर्वेशन BJP कशेंच करचें ना ते परत ते तांकां फटयतले जे STक जर ते खरेंच रेस्पेक्ट करताले आनी तेंची जर खरेंच तांकां चिंता आशिल्ली जाल्यार ज्या दिगंबर कामती खातीर जो उठाचेर लाठीचार्ज जावन थंय थोडे युवकांक ची मरण पावलें त्या दिगंबर कामतीक ते परत आपल्या पक्षांत घेतात जेणे देवाक फटयलो देवी महालक्ष्मीक फटयली आनी ताका ते मिनिस्टर करतात जेणी ST समाजाचेर अन्याय केलो मुख्यमंत्री आसतना आनी कोणाक काडलो गोविंद गावडे जो एक STचो लिडर आशिल्लो तेजी मिनिस्ट्रीशीप गेली ताका मिनिस्ट्रीशीप परत दिली ना आनी मिनिस्ट्रीशीप कोणाक दिली जेणे मुख्यमंत्री आसतना दिगंबर कामतीन ST समाजाचेर अत्याचार केल्लो थोड्या भुरग्यांक जिते मारून उडयल्ले त्या दिगंबर कामतीक चो उदो आयज BJP करता ताका मंत्रिमंडळाकडून आनी व्हडलो पोर्टफोलियो दिला PWDचो म्हणजे तेणी आयज ताचो सन्मान केलो STचेर अत्याचार केलो आनी एक STचो लिडर गोविंद गावडे हेका मंत्रिमंडळांतल्यान भायर उडयलो तीच पॅसेज ST ST रिजर्वेशन फकत काँग्रेस सरकार दिवं शकता म्हणटा तुमी नेक्स्ट पार्लमेंटात आमचो सरकार येतलो गोंयांकूय आमचो सरकार आसतलो 100% आमी रिजर्वेशनूच ह्या देशाक हाडपाचे प्रयत्न काँग्रेस पक्षान केल्या जेन्ना आमचे 73rd आनी 74th अमेंडमेंट हाडलें आनी पंचायत लोकल बॉडीचें रिजर्वेशन केलें तेन्नाच्यान रिजर्वेशन हें लागू जालें आनी खुबशे बहुजन समाज SC ST आनी OBC चे लोक इलेक्ट जाले